जेजूचें एकचाराचें सोपण आमच्या जिवितान पवित्र सोबेन मनशाच्या समाजान साकार करूं कोण भाशेन एकामेकाच्या उस्क्यान भरून आपुरबायेन सेवा चाकरी करून जेजूचें सोपण आमी ताच्या शिसांनी साकार करूंक देवाचे कृपेचें बोळ आमकां सगल्यांक दर एका पवित्र सोबेच्या वांगड्याक ह्या मिसांत आमी मागुया. आनी हो तेंको म्हाका सुबामपणी मेळ्ळा म्हूण हांव वळखता. कितें बरें जालां जाल्यार सगल्यांच्या सांगाती वावरा खातीर उदारपणा खातीर तेंक्या खातीर देखून ह्या सगल्या उदारपणान दिल्ल्या सहकारा खातीर हांव सगल्यांक तुमकां दिनवासता. म्हजें दुसरें उतर पवित्र सोबेन व्हडपणाच्यो मानाच्यो जुटयो नान कित्याक पवित्र सोबेच्या स्थापनारान आपल्या शिसांचे पांय धुवन पवित्र सोबेन कसलें मोन आसलें तें आमकां थावें केलां. पवित्र सोबेन मानाच्यो जुटयो ना पवित्र सोबेन व्हडपणां ना. In the church there are no honors, there are no privileges, there are only responsibilities of service. आनी देखून हे नवें मुणयारपण जें पाप साहेबान म्हाका फावो केलां कार्दियालाचें मुणयारपण फकत सेवे चाकरेचें मुणयारपण तुमच्या मागण्यांन आनी देवाच्या आदारान ह्या मुणयारपणाच्या आव्हानांक फुडो करूंक म्हाका फावो जातलें म्हूण हांव देवाचेर पातयेतां.